हांगासर हांव पळयतां हांवें मायनींग शिरीस केल्लो मनीस ही जी आहा ती ही किले जर इतली फोडून जर सकयल पावले जाल्यार म्हाका तूं सांग हें आतां उदीक गावता कशें गावता ते ह्या इंजिनियरांक खबर आसूंक जाय आर्किटेक्ट खबर आसूंक जाय जाल्यार म्हाका सांग तूं हाडली फोडली केलें हें जायना तेचेर कितें तरी मेजरमेंट आसता तेका सारकी तेजे सर्वे करप आसता बाबा हे कितें काय आतां इतलें तुका हांव सांगूंक शकता हे तेंच्यांनी कितले जर पिरामंडल घातलो जाल्यार सुद्दां ते वयरसून कोसोन रस्त्यार पडटले आनी ते आमुले घाटात तेच तशें घडटा तशें आमच्या ह्या पेडण्यान घडटले त्या खातीर हांव आयज मुख्यमंत्री हांव बाकी आनी कोणा म्हणा हांव हे सगळं प्रेम करता आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री कित्याक तो खंय उशापन हात घालून न्हिदलो तो हांव नको कितें तेजो व्हिडिओ येयल्ले आसा तो पयशे मागता बायल पयशे मागता म्हणून गाजलेले आसा पूण तो काम गोंयचें कांयच करिना तर हांव म्हणटा 40 आमदार ताका सपोर्ट कित्याक करता आरे मातशें तुमी भावांनो तुमकां लोकांनी हे गोंयच्या हिता खातीर तुमकां निवडून हाडलेले आसा तेन्ना हे तुमी पळयात मरे हे अशें फुडें कितें जाता आतां पळय हे कोसळटा हे आतां आमच्या फुड्यान हे कोसळ्ळे फुडें ते कोसळटले कित्याक ही माती फातर न्हू हेका खडपां ना ही किले म्हणजे इतके हातीन दिल्या चिराडटा तशी आतां पावस काय पावस पडोंक ना आनी फुडें पावस जर पडत जाल्यार म्हाका दिसता कामगारूय चिंतून मरतले त्या खातीर हांव सांगता जे नितीन गडकरीकूय सांगता तूं गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर घेतलाय जो कॉन्ट्रॅक्टाक दिलाय तो तुज्या सोयऱ्यांक दिलाय कित्याक मातसो तूं यो बॉम्बेच्यान कित्याक तूं येतले आमच्याच पयशांनी पब्लीकच्या पयशांनी यो हांगा नजर मार आनी हे काम सारकें करून घे नाजाल्यार तुमकां हे मरे म्हारग पडले कित्याक लोक मरत जाल्यार आमी तुमकां दवरचे आमी तुमचे मिनिस्टर गाडयांक सुद्दां कितें कडेन सांगूंक जावचें कित्याक तुमचो फायदोच कितें आसा आमी रात दीस तुमकां मतां मारून निवडून हाडटा मरे हेचेर आमकां फायदो कितें आसा हे तर तुमी काम करता आमी टॅक्स पेयर आनी सगळें फारीक करता आमी जाल्यार तुमी आमकां बरी सर्वीस दिना जाल्यार तुमचो फायदो कितें आसा त्या खातीर म्हणटा एक तुमकां काम करूंक जायना मरे तुमी रिजायन द्या सगळे जाण परत इलेक्शन करया परत दुसरे आमी गाडया निवडून आनी बरें काम करून घेवया MVR कंपनी जी आसा ताका PWDन काम दिलेलें आसा तें हांवें विचारलें हांगा कोण सुपरवायझर आसा ना इंजिनियर आसा ना कॉन्ट्रॅक्टर आसा ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय एका म्हयन्यासून एकदां येता पूण तांकां विचारलें हांवें हे जे तुमी आयज रिटेनिंग हॉल जी केल्लेली आसा आनी वयरसून येदे व्हडले जे वयरसून जे कबाड जे आहा वयरसून ही रिटेनिंग हॉल तुमचो तो कंपेर करतले आनी तेजेर लोड घेतलो काय विचारलें सहजासहजी दिसता की तो सांगता की कोणाक आपूण 4 मिटर खणला म्हणून 4 मिटर म्हणजे सकयल्यान फावंडेशन असून जेन्ना आमी फुटिंगाक घालता रिटेनिंग हॉलाचे 4 मिटर जर खणला कमीत कमी एक 2 मिटर तरी 2.5 मिटर सकयल आसपाक जाय 2.5 मिटर मागीर तेज्या उपरांत 2 मिटर मागीर एक स्टेप बाय स्टेप कोंटूर टायप येवपाक जाय पूण हांगा तेंच्यांनी वयर कोंटूर जे मारलेले आसा कोंटूर कटींग केल्लेले आसा ते आतां हांगा पळोवंक गेल्यार रँडम मशिनरी करपाकूय जावचें ना व्हडलें आसा आनी हे 100% सकाळीं पडटले हे गॅरेंटेड कित्याक आयज 5 to 10% पावस जालोलो आसा आनी हेजे फुडें पावस खूब येवपाचो आसा तेन्ना आयज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जे इतले आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल हायवेचे तर्फे नॅशनल हायवे 66चे रोडाचेर जे इतले अफाट हांगा खरोखरच इतले डेंजर जाल्लेले आसा की हांव हांगाले देवता ग्राम देवता कडेन मागता हांगाले आमचे भाव भयणी हांगासून जे वयतले तेंच्यांनी देवान तरी आमकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय देवाचेर आमचो विश्वास आसा ना पूण ह्या सरकाराचेर जे काम केल्लेले आहा RCC डिझायन जे आसा लोखणाचे रेनफोर्स कॉन्क्रीट सिमेंट जे हांगा घातलेले आसा आनी ते बार जे यूज केल्लेले आहा न्हू बार मरे तेजे मरे सायजीन व्हडले आसपाक जाय आसले ती सायज हांगा ना आनी जी जाळी मारलेली आसा ती जाळी एका मिटराक 5 बार जाय आसले न्हू म्हाका दिसता एका मिटराक 5 बार ना ते स्पेसिंग जे आसता लोखणाचे स्पेसिंग जे आसता अंतर दवरचें पडटा ते स्पेसिंग हेंच्यांनी खूब जास्त दवरलेलें आसा कमी प्रमाणात दवरपाक जाय कित्याक लागून वयरसून येदे व्हडले घबाट पडटले आनी गोंयच्या जनतेचे पयसो मरे चुराडार येतलो MVR कंपनीचेर खरोखरच अख्ख्या गोंयान तेंच्यांनी काम पिड्ड्यार केल्लेलें आहा निलेश काब्राल केन्ना तरी ताका आसा ताका गोंया बद्दल प्रेम तर आसा तर खंय तरी तो 200 कोटीचो बंगलो बांदपाक तेजेर थंय लक्ष आसा 200 कोटीचेर बंगलो आयज हे मिनिस्टर बांदतात तेज्या पयलीं कशे भोंवताले सादे प्रिया स्कुटरीचे भोंवताले कशे मोटरसायकलीन भोंवताले आयज ते 200 कोटीचे बंगले बांदतात हे आपले स्वताचे पळयतात कशे बांदतात कितें बांदतात ते खबर ना 200 कोटी अंबानी अदानी सालगांवकर चौगुले धेंपो बी आहा तेंचे लायनी हे वचून बसलेले आहा तुमी चिंतात आमचे गोंयचे टॅक्स पेरांचो पयसो हे कशे खातात न्हू हेंकां मरे घरांसून वचून प्रत्येक जनतेन विचारपाक जाय घरान विचारपाक हे पयसो जो आहा तूं अरे मिनिस्टर जाल्या उपरांत तुजी जबाबदारी आसता PWD मिनिस्टराची येवन हांगा तूं कामाची क्वॉलिटी पळय PWDचो इंजिनियर हांगा ना PWDचो AC ना चीफ इंजिनियर ना सॉरी या सुपरिटेंडंट इंजिनियर चीफ इंजिनियर ना हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियर ना असिस्टंट इंजिनियर ना कोणूच ना एकटो कोण तरी आहा म्हाका तुमी दाखयात PWD मिनिस्टराक हांव प्रश्न करता आनी गोंयच्या CM हांव प्रश्न करता
तुझे डिपार्टमेंटात गाडी गव्हर्नमेंटाचे घेऊन भोवता मरे ते व्यवस्थित भोव येऊन थंय मिजाशी मारू नका आता कोट सूट घालून ते भोवले म्हणून मिनिस्टर जायना गोयच्या लोकांक लागून निवडून दिलेले कामां बरी करात आणि हे जे आहे तुम्ही पळयला आणि खरोखर डेंजर आसा हो रस्तो सुरू करच्या पयलीं 100 फाटी विचार करात आणि गोयच्या जनतेक तुम्ही त्रासान घालूं नाका म्हणून मागता आता निलेश काब्राल बाब सोमारा येवपाचो आसा म्हापशान नॉर्थ गोवाचे कोणाचे ग्रिव्हन्सीस आयकपाक येवपाचो आसा ताका म्हापशान येवच्या पयलीं मातसो हांव PWD मिनिस्टराक सांगता तुम्ही पळय हांगा यो हेजें काम जें आसा न्हू एक तूं स्टॉप कर गव्हर्मेंटाचे पयशे हे MVR कंपनीचे स्वताचे पयशे न्ही तो आयज काम जायना फुडें रातचो थंय चेक रेडी आसता हे वास्तुस्थिती आसा तेका व्हडल्या बापायचो जो मनीस जर आसा आनी मिनिस्टर लेवलीन जर तो आसा आयज पासून निलेश काब्रालान पत्रा देवीच्यान ते काम स्टार्ट जाल्लेले आसा ते आमचे पर्वरी पासून पावलेले कॉन्क्रिटाचे जे काम जे आसा न्ही खरोखरच थर्ड क्लास जाल्लेले आसा आमी वचून शकता कर्नाटकान वचून तुम्ही पळोवं शकता तेंचे काम एक पळोवं शकता अननेसेसरी जे पयशे ज्या कामाची क्वॉलिटी आणि क्वॉन्टिटी क्वॉलिटी हांव उलयता क्वॉलिटीचे पळोवंक गेलेले हेचेर काम थर्ड क्लास केल्लेले आसा इतले आमी पयले आसतले तुमकां उदाहरण पळोवंक जाय जाल्यार म्हापशान आमचे कॉन्क्रिटींग केलेले आहा पुर्तुगीज टायमाचेर हे बी तुमकां सांगता कोणी केलेले तुमी खबर काडा तारी कडेन यात आणि कॉन्क्रीट तेन्ना जे 60-70 वर्सांचे पयलीं कॉन्क्रीट पळया आणि आतांचे तुम्ही पळोवं शकता पूण आयज खरोखरच भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज टॅक्स पेरांचो पयसो जो आसा न्ही खरोखरच आमी दिल्लो पयसो पेट्रोलाचे पयशे मरे आमी 97 रुपीज 28 पैसा आमी एका लिटराक पयशे फारीक करता तेजेर गव्हर्मेंटाक आमी 40 रुपया मरे हे करता आमचे पयशे सरकार टॅक्स खाता आणि 1,000 रुपयाचे पेट्रोल जर भरले आणि 400 रुपया मरे आमी सरकाराक दिता एका हजारांसून 400 रुपया तुमकां आमी दितात न्ही ते आमकां आमच्या भारत देशान जे नागरीक जे रावता किंवा गोंयकार रावता ते आमकां बरें तुमी स्मूथ क्वॉलिटीचे काम दिता